Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बीजेपीतून सीसीपी रिझर्वेशन डिलिमिटेशनाचेर घुसमट आणि धुसफूस. ताळगांवचो दत्तप्रसाद नाईक म्हणटात ताचे कार्यकर्ते दुखावल्यात. कितें जालां तें मतदार वळेरी हातात येतकीत कळटलें. प्रॉब्ली हार्ड कॉपी आतां जशी रोलाची मेळटली तें जातकीर खुबश्यो गोश्टी सारक्यो ताच्यो क्लॅरिटी येतल्यो आनी आमची आतां जी कितें आतां फुडली स्ट्रॅटर्जी आसा ती डेफिनेटली ह्या येणाऱ्या 8 दिसांक ठरतली आसा. आनी म्हज्या ज्या पक्षाच्या कार्यकर्ते स्वता जर आज ह्या हातून दुखावल्या तांचे वॉर्ड्स हेवटेन तेवटेन जाल्या जाल्यार हांव हॅपी आसा जो हांव हें म्हणूंक शकत ना न्ही. हांव कोणाक ब्लेम करना की हें रिजर्वेशन अशें जालां तशें जालां, बट वेन माय कार्यकर्ताज आर नॉट हॅपी द क्वेश्चन ऑफ मी बीइंग हॅपी डजंट अरायज. सुरेंद्र फुर्तादोचो मिरामारचो वॉर्ड डिलिमिटेशनान खंय 4 कडेन फोडून घालो. बाबुशाच्या नांवान शबय. I am not at all shocked to see the way this delimitation was done by Mr. Babush Munsarat. This Babush Munsarat, we supported him for 2 elections, and I want to tell Mr. Babush Munsarat that I am not a leader of Panjim, I am leader of Goa, and I want to remind Mr. Babush Munsarat that every day is not a Sunday. If he has bifurcated my ward of Miramar into 4 different parts, that means Babush Munsarat is scared of his own shadow. बाबूश म्हणटा केलें तें वेंचणूक आयोगान. कितें जालें तरी ताका खंय फरक पडना. सगळे मतदार खंय ताचेच. See, some people will have the grievances. What can we do about it? I'm saying if reservation has to happen, it has happened. So I have got no worries whatsoever, because for a simple reason, we are going to contest in all 30 wards. So it makes no difference to me. The voters are the same. So I must know which ward is reserved and all. Accordingly, I can find the candidates. With the consultation of the party, I will go ahead. बीजेपीचे नाराज नगरसेवक कार्यकर्ते प्रदेशाध्यक्षाक मेळपाक गेले. कितें आसता डिलिमिटेशन हें तशें काय पार्टी करना, तें गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी DMA करता, डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन. बेजिकली मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर तो डिलिमिटेशनच्यान प्रोसेस करूं जाता. आनी ताका लागून कशें डिलिमिटेशन जातकच किंवा रिजर्वेशन जातकच थोडीशी गोश्टी 100% सगळेच सॅटिस्फाय जाता अशें ना. हालपासनं रिजर्वेशन झाल्यानंतर पूर्णपणे मी सर्वांनाच भेटत आहे, कारण कसं आहे ज्याचं झालं तो सांगायला येत नाही झाला म्हणून, ज्याचं झालं नाही तो कंप्लेंट घेऊन येतो. इट इज नॉट रॉंग.